saying anything we can on top of them, right? So we can have a badminton court on top of them. Tenant hado, and the ball nami on our own. Government sangha. Dare, we are technically not in the पाल्यातरी गव्हर्नमेंट सांगले बाबा तुम्ही ना ग्राउंड माझं म्हणून तू लक मारले हाय हां तेच ते आम्ही अनऑफिशियल घातले न्हू तू लक मारले आय कुड हॅव चॅलेंज यू बिकॉज देर वॉज अ रिक्रिएशनल डिस्ट्रिक्ट देर इज अ पुरगेट फुटबॉल रिक्रिएशनल सेंटर हातून पडाय आमचो मेला तो प्रेसिडेंट आसलो तरी पण आसतना तुम्ही तो लक मारल्यात तुम्ही हँड ओव्हर घेतलो आमकां आमी उभी रावले बिकॉज आमी तरी तुमच्याशी जोडून येयल्लो एज अ ऑफिशियल पण तो ग्राउंड तुकाय ना म्हाकाय नाका तो व्हरपाचें ते गव्हर्नमेंट व्हरपाचें सो त्या पासून आमी आनी जाप काडूंक ना दॅट बॉय वॉज देर वीथ या बाबा सो एडिंग टू हिज प्रपोजल देर वॉज दिस proposal about sports complex near the polo ground. Yeah. Just thought about the football. Football has done a very good job, but there are other sports also, say basketball, badminton, where we can have, because our kids are getting spoiled now. They're all on the phone. I'll tell you one thing. So now, when we say 34 years, this is one part of it. Okay, wherein people have developed. Dusra part, at that time, one family, suppose they had say 2 children, suppose 2 sons, they were 9-10 years old at that point of time, 1991. 34 years have passed, these children have grown up, they have married, they have a wife. You can afford to buy land anywhere in Kalangut. Giving them any funding? No. Or the sports or no. The shops are there are no fees collected? No, fees are collected. Fees are collected, everything is collected of us, right? So we have got nothing to do. Nothing. Panchayat has got nothing. Association. Yeah. Okay. Next you drop. Second thing you drop it. Puriat Park, Baga, हे सगळे आयज गव्हर्नमेंट आपणाक भाड्याक दिलेले आहा भाड्याक हां आनी ते गव्हर्नमेंट आमचो तो डिपार्टमेंट आमच्या गुस्तार चलता कोमरच्या गुस्तार which is completely wrong and I have told and I am just telling this also now but why आयज तरी म्हाका पार्किंग ना न्हू बरोबर आसा हे तरी आमकां कित्याक पार्किंग दिना जो तर पंचायत पार्किंग घेतले 200 रुपया कितें हेंकां हाडटा ते ब्लॉगर्स म्हणून आनी ते पंचायतीक बंद करूंक लायता ब्लॉगर्स म्हणून कित्याक पंचायतीन हें घातलें एका नो पार्किंग बोर्ड घातलो एका बोर्ड आसतना पासून आनी जो आमचो इलेक्टेड मेंबर आहा तो म्हणटा आमी बोर्ड घालूंक जाय तेका खबर ना तो बोर्ड आहा म्हणून भितर गोल्ले स्टेटमेंट करनाका तेज्या उपरांत कोंगोटकारांनी कितें केलें स्टेटमेंट कोणें केला that whatever the department, I mean, the MLA said, the blogger said was wrong, no one said. I mean, I wasn't sushyagat sagle. Even here, आमचे urbanization, I mean, sushyagat आसा. जेन्ना आमकां कोणें कितें म्हटलें हो जालें इम्प्लिमेंट जालो तेन्ना आमी जागे जाता सो तेज्या आदी हांव मागता सगल्या कडेन बाबा तुमी रेडी रावपाचें बाबा व्हडलें केन्नाय कितें जालें जाल्यार इट इज नॉट डेट आय पळय ट्रॅफीक कितलें जॅम जाता आज ट्रॅफीक जॅम कितलें जाता कित्याक आमची आमी आतां स्टॉप केला व्हेकल टो करपाक पार्किंग बंद करपाक आमी हे लॉक करिना आमी म्हणलें मार लेट द गव्हर्नमेंट डू इट नाव आमकां घेतली आनी खूब चलो केलो ही कलंगूट आमची विलेज आशी ऑर्गनायज करता सो आमकां आतां हांगा गमलें की 2021 ऑलरेडी नोटिफायड जाली आमची विलेज कलंगूट विलेज टू बी ऑर्गनायज जाली ना पूण आमचे कितें आमकां इतलीच भिरांत आहा आमची ऑर्गनायज जाली म्हणून आयकलां पूण आमकां हांगासर म्युनिसिपालिटी जालीच नाका ह्यो शिवाय जाता सरपंचान एक्सप्लेन केलां जावं तालिगांव फुडें जालें आतां बेनावली आनी कोलवा तेणीय रिक्वेस्ट केला की पंचायती आमच्यो आतां पंचायती दवरच्यो म्हणून कित्याक जर तर पंचायत वचत आनी म्युनिसिपालिटी जर येयली जाल्यार आयज पळय आमी ग्राम सभाक आमचो वॉयस वयर काडटा कितें चलता पळय ती वायट बरें कितें जाता पळय आमी आमचे इश्यूज काडटा ते आमकां घेवन गावचें ना वी हॅव टू फायट आवर ओन बॅटल अलोन सो तीच आमकां भिरांत आहा पूण हेचेर आमी फायनलायज करूंक ना आमी सांगलां हेचेर आमी आयजूच उलोवन काबार करूंक जायना आमकां आनी टायम जावो आमकां दुसरे मनीस सगळ्यांक हाडूंक जाय
खूब लोक आनी तांकां आपोवंक जाय आनी ऑथॉरिटी आहा तांकां CRZ आहा तांकां आपोवंक जाय जावं गोवा फावंडेशन तेणी आमकां एक्सप्लेन करूंक जाय वॉट आर द बेनिफिट्स. आता वॉट इज द बेनिफीट अर्बनायझेशन जर कलंगूट एरिया जाली जाल्यार आतां बेनिफीट जाय ते कितें म्हणटा जे पळय CRZ घरां आहा आमची ती म्हणटा रेग्युलर करूंक मेळटली आनी आमचो पळय एक्झिस्टींग पळय स्ट्रक्चर आहा आदलो सपोज ट्युरिस्ट हॉटेल आहा दॅट वील द लायन CRZ लायन तेजे फाटल्यान सगळ्यांक बांदूंक मेळटलें सगळे उरतले सगळें उरतलें सगळीं घरां उरतलीं आतां हितून बरें जातलें वायट जातलें लोकांनी चिंतलें आनी म्युनिसिपालिटीक जर जालें जाल्यार कितें नुकसान जावं शकता. जालें कितें पळय आमकां स्पेशल सांगता मुंडकार एक्ट म्हणून आहा मुंडकार एक्टान कितें आसा मुंडकार एक्टान त्या मुंडकाराक 300 स्कूल जागा मेळटा आतां म्युनिसिपालिटी जाली जाल्यार 300 जागा मेळचो ना बरें 150 मेळत 200 मेळत हितून मुंडकार पळय आमचे आहा ते तसोच पडटले. ओके हे आमकां केन्ना येतलें कलंगूट एरिया ही विलेज अर्बनायझेशन केन्ना जाली आतां ही आतां ही म्हणटात ते 2021 अर्बनायज जाली. ओके 2021 कित्याक जाली ते पॉप्युलेशन पळयतात न्हू सेन्सर जाता सेन्सर परमिशन इतलें सांग आमकां हाल मोर दॅन 13-14,000 आमचे वोटर्स जाले सो ते पळोवन तेंच्यांनी ही म्हणटा आमची फीट टू बी अर्बनायज. ही खबर तुमकां आसली अर्बनायज जाल्या म्हणून आदी जाल्या म्हणून आमकां खबर नासली पूण आमी आदी ऑपोज केल्ले कित्याक एक गिराणी लावन म्युनिसिपालिटी आमकां नाका. ओके जे जर अर्बनायज जाली समज पंचायत उरताली आनी बरें जाता आमचें ऑब्जेक्शन ना. As Gram Sabha alli, and one of the main agendas was urbanization. So I come for the Gram Sabha. Basically, there are two things in this. There's urbanization and CRZ issue. So basically, urbanization by definition, I mean urban jata. If you check the definition, you need a population of 5,000, I mean 13,000. And the second, 75% have to be working non-agriculture. I mean 80%. And the density of population, it has to be 400 or more. We are 1,178 per square kilometer. So by definition, we are urban. And we kidak boga kotta urban jai. It is because of all the coastal brothers and sisters who are staying on the coast. Tumhi jana, Kalangut was a tourist village. And hippies started coming to Kalangut. At the time, the fishermen Varan bar avtale. Fishermen used to give one room, and then the wife used to cook for them, and that is how tourism was born. And then over a period of time, फाटले कोण लोक आले त्यांचे एक रूम दिवंक लागले गेस्ट हाऊस कॉन्सेप्ट वॉज बॉर्न एंड दॅट इज हाव कलंगूट फ्लरिश्ड ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स. एट द सेम टाइम यू मस्ट नॉट फॉरगेट आता आम्ही फॅमिली आहा CRZ गेम इन 1991 आमच्या फॅमिलीन सपोज 2 चेडे आहा 2 भुरगे आहा. Now 34 years have passed. हे 2 भुरगे 9-10 years old they must have been in 1991. आता ते 25, 30, 35 जाण काजार जाल्ले आहा. And you think they will come and they'll be able to buy land? CRZ took a block kotta 0 to 200, no development. You can't increase the plinth of your house. So these new members, जे कलंगूटचे आहा ते बायले काडटा खंय रावतले कितें केलें तेंच्यांनी नोये उडयले स्लॅब घातले आनी फ्लो काडले. आमी ग्राम सभान पॉयंटाचेर सेकंड पॉयंट वॉज अर्बनायझेशन डिस्कशन आसलें. आयज लोकांनी आमकां आमी लोकांक सांगलें अर्बनायझेशन आसत जाल्यार कितें मेळटलें तें कसो आमकां बेनिफीट जातलो आनी लोकांनी आमकां सजेशन दिलें सो आमी तें घेतलें आनी मागीर लोकांनी कितें सांगलें आमकां की CRZ ऑथॉरिटी आपयात म्हणून आनी जे CRZ ऑथॉरिटी सांगता ते मागीर तें आमकां सारकें मान्य जातलें म्हणजे इट वील बी लायक ए गॉस्पल ट्रूथ. हांव उलयलां हांवें सांगलां तें सगळें सारकें आहा ओ ना तें हांव नको पूण हांवें कितें बुकाचेर आहा तें वाचून लोकांक सांगलां. पूण आतां आमी CRZ ऑफिसाचेर वयतले सचिन कोणाक नंबर सेक्रेटरी आनी ताका मागतले आमी तुमी हांगा येयात आनी आमकां एक्सप्लेन करात. कलंगूट एरिया अर्बनायझेशन ऑलरेडी जाल्ली आसा. हय हय नोटिफिकेशन येयल्लें आहा 2011 2021. सो कलंगूट एरियान जर जेन्ना अर्बनायझेशन जातली कितें बेनिफीट लोकां खातीर फायदो हो जातलो मेन आमी चडशे लोक हांगासर बसून कित्याक गेल्ले बिकॉज ऑफ CRZ हे भायर आसा. वेन देर इज अर्बनायझेशन then we have all the criteria like sewage treatment plant ha water connection electricity सगळे we are population पासून सगळे सामके आमचे पूण फकत ते आमकां अर्बनायझेशन जाय आनी म्युनिसिपालिटी ना कितें म्युनिसिपालिटीक जर गेले जाल्यार कितें ना आमी तें एक्सप्लेन करून तांकां सांगलां बाबा कशें तालिगांव पंचायतीन कशें केलां मागीर दुसरे पंचायतीन मागला आनी स्टेट ऑफ केरलान केला. अबाउट 67 पंचायत आर इन अर्बन एरिया. सो ते नोटिफिकेशन येयलां ते सगळे काडले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॅजेट बांदिला ते आमी लोकांचें मत कितें अर्बनायझेशन कलंगूट जावंक जाय. हय लोकांचें मत जाय पूण दे आर एफ्रेड दॅट इट वील बी अ म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपालिटी त्या बसत ते रावले.